नमस्कार. यूथ ऑफ जीएसबीचे दी सेंच्युरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 हे वेळा प्रारंभ जातस. फेब्रुवारी 10 आणि 11 तारीखेक सह्याद्री कॉलेजा ग्राउंडारी हाजे ऑडिशन चलता. जल्तितली वगी तुमगेले रिजिस्ट्रेशन पुरा कराती. हांगा 15 वर्सां वयरी कोणय येवन भागी घेवेत. एज रिस्ट्रिक्शन ना 15 वर्सां वयल्यांक. एज कसलंय रिस्ट्रिक्शन ना तिमितीन कोणय भागी घेवेत. आणि फुडले 3 सिजनात कोण भाग घेतला हांतू तांणी वापस येवच्या काही अवकाश आसा. तांणी वापस आयले म्हूण जाल्यार कडेची 3 राउंडां तांणी आयल्या ती म्हूण जाल्यार म्हळ्यार फायनल सेमी फायनल आनी ताजी फुडली राउंडां आसा म्हूण जाल्यार तांणी तांगेले एप्लिकेशन फॉर्मार तांणी हांव अमके सिजनात अमके राउंड ताय म्हणला म्हणून तांणी एक मेन्शन करचे चांग केल्ली म्हूण जाल्यार तुमी वापस ऑडिशनां येवका म्हूण ना, तुमी डायरेक्ट हाका राउंड्सां येवचे म्हण काय आमी व्यवस्था करता ती. तशीच हे वेळा एक हॉड कसं म्हळ्यार विन्नराक आनी रन्नराक हॉड नगदू बहुमानय आसा. ट्रॉफी मात्र नाही, हॉड नगदू बहुमान दोन्ही स्थानाक आसा. तशें जाल्यार मितीन सकडानय हांतू भागी घेतल्यार चांग ताजे मितीन तुमकां लाभय जाता. दोनीच कसं म्हळ्यार आमगेल प्रतिभा आम्ही आमगेल समाजाचे सगळे श्रोत्र वर्गांक दाखयता ती. आमी कसले म्हणले आमगेल भितरी कसल प्रतिभा आसा ते आमी दाखोवचे खातीर एक प्रयत्न करता ती. म्हणून तुमी तांगेले द्राक एक प्रदर्शन करूं येता तुमगेले संगीताचे एक शक्ती. आणि कसं म्हळ्यार हें एक हॉड एक वेदिका हांतू मस्त जन जड्जेस येता जाल्यार मितीन त्या जड्जेस तांगेले नॉलेज पुरा तुमकां दिवच्याक प्रयत्न करता ती. ताजे मितीन तुमकां मस्त टिप्स मेळटा. त्या टिप्सा मितीन तुमकां अशीय तुमी वृत्तीपर न्हय जाल्यार हव्यासी जाल्यार तुमकां ते एक गायन कशें करता म्हणल्यार विचारांत मस्त विचार तुमकां हांगा मेळटा. जाल्यार मितीन भागी घेया ती. जल्तितली वगी रिजिस्ट्रेशन करा ती. हांवय थंय येतस. आमी सगळ्यांनी मेळून आनंद घेवया संगीताचे. नमस्कार.